I would like to get this to the notice of Minister for Housing. This is fear and anxiety in the minds of the people due to dilapidated condition of the old housing board market in Porvorim. The assurances were given in the floor of the House in the last assembly session regarding the opening of the new housing board market, which is yet to be fulfilled, and the vendors from the old housing board market are also not shifted. It is very urgent to shift the vendors to the new housing board market, as the old market building has the risk of collapsing anytime and may pose serious threat to their lives. Government should clarify in the House about the measures they wish to take in this regard. Speaker sir, housing board minister last time was mentioned घेतिल्लो. Entity of assurances कितले जाता म्हाका खबर ना. पण म्हाका assurance दिल्ले की housing board marketची immediately ताजेर कारवाई जावन कितें ते फुडें completionाक व्हरतले म्हणून. आता 6 म्हयने जाले. I am bringing it back to the notice. कित्याक the old market is in dilapidated, unhygienic condition. तांचे कोण गेले जाल्यार म्हाका खबर ना. But it is creating problems in that area. थंय आमी पॉलिसी काडपाचे आशिल्ले फॉर शिफ्टिंग करता आसतना ओल्ड वेंडर्सांक काडून थंय घालप, नवे मार्केट बेगीन स्टार्ट करप आनी सायडीचो एरिया कंप्लीट करून दिवप हे हाऊसिंग बोर्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. लास्ट असेंब्ली सेशन मिनिस्टर फॉर हाऊसिंग हेज बीन काइंड इनफ टू गिव अ एश्युरन्स. 6 months डावन द लायन एक मूस सुद्दां हालना स्पीकर सर. ताच्या खातीर म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर कडल्यान कळपा जाय तो कितें करूंक सोदता ते चालू करतलो, बंद करतलो, कितें करूंक सोदता सांगूं न्ही. have already been given to the Goa Housing Board. माननीय मेंबराकूय खबर आसा, मंत्री हें करिना, थिंगा हाऊसिंग बोर्ड करता, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड along with new chairman थिंगा आसा आनी तांकां ऑलरेडी डायरेक्शन दिला जाता तितले बेगीन कर म्हूण. ते इश्यूज जे आसा ते वेंडर्सां शिफ्ट करपाचे कितले कॉम्प्लिकेटेड आसा ते तुमकांय खबर आसा. नाल्यार तूं ताबडतोब ना सांगता ते ताबडतोब खूब तूं इमिडिएटली मदत करपाचो. आता हांव हाऊसिंग बोर्ड चेअरमॅनाकूय सांगता आनी बाकीच्यांकूय सांगता तुजी मदत घे आनी जाता तितले बेगीन कर. जाय जाल्यार हांव आजूच डायरेक्शन परत दिता. बिकॉज म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान हाऊसिंग बोर्ड एज अ पोर्टफोलियो कम्स अंडर हिम. आय वॉन्ट द एश्युरन्स फ्रॉम हिम द टायम लिमिट. 1 महिनो 2 महिने 4 महिन्यान केन्ना कंप्लीट करून दिता. कित्याक म्हजो सपोर्ट पूर्ण तरेन आसा. हांवें सगळे इनपुट्स दिले, चेअरमॅनाकूय हांवें इनपुट दिल्ले आसा. तुम्ही म्हाका एश्युरन्स फक्त दिया ऑन द टायम लिमिट, इतल्या टायमार आमी सोंपयतात म्हणून. कितें म्हज्या कडल्यान जाय आय एम रेडी टू कॉपरेट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतलें हांव तुका दिवपाक सोदता. मार्केट कॉम्प्लेक्स जे थोडेशे काम उरला बाय 15 मार्च कंप्लीट जातले. ते उपरांत जाता तितले बेगीन आमी शिफ्ट करता. आमकांय काळजी आसा, तुमकांय खबर आसा. लागीं जवळ पावला ते कंप्लीट करून सगळ्या मार्केट कंप्लीट केले म्हणून जायना. आतांच मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड की ओल्ड वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक कॉम्प्लिकेशन ना, पूण प्रोसेस आसा. प्रोसेसाक टायम लागता. वॉट टायम ताका आतां कंप्लीट करपाक मेळटा, पॉलिसी जाग्यार घालपाक मेळटा, शिफ्टिंग करपाचें सगळें रेडी करपाक मेळटा. तूं बिल्डींग रेडी करतलो, मागीर लोकांक सोदपाक वतलो, मागीर पॉलिसी तयार करतलो, म्हणजे आनी 1 वर्स काडपाक. लेट हिम गिव अ रिटर्न एश्युरन्स, एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर, की 1 महिन्या भितर आमी हे सगळें कितें आसा तें कंप्लीट करूया. 3 महिन्या भितर आमी तुका मार्केट कंप्लीट करून दिता. हें सांगपाक कितें जालां. अँड दिस इज द सॅंक्टिटी ऑफ द लास्ट एश्युरन्स स्पीकर सर. मागीर एश्युरन्स कितें उरलें. I am following from the last assembly to this assembly. तू म्हाका फिक्स्ड फक्त सांग, तुका प्रोसेस कंप्लीट करपाक जाय न्ही. आय एम देर वेर एवर यू कॉल, आय एम अवेलेबल. कितले दीस जाय तुमकां हें सगळें कंप्लीट करपाक. एक पॉलिसी काडपाची उरता, एक शिफ्टिंग करपाचें उरता. कितले दीस जाय पडटा. मार्केट तुमी म्हणटा काम सुरू केलां, व्हेरी गुड. केन्ना सोंपतलें हे दोनूच सांगात म्हाका, कित्याक थंय कंडिशन इज नॉट ग्रेट. स्पीकर सर, 0 is 0, 0 hour is 0 hour. तरी आसतना I am not obliged to reply to him, but to his satisfaction, I want to simply say, this is in the domain of a member of the House who is the chairman of the Housing Board. He has walked up to me to say that he will do it as soon as possible. What other assurance can I give? I cannot give a date on behalf of the board, Speaker sir. Practically, we have formulated the policy. We have more or less discussed how it is to be done. Board had decided in the last board meeting that this is to be done urgently. What more can be done? He wants a specific date. I cannot give a specific date. I can only say I will do it as soon as possible.